देशभरांतल्या ईडी कार्यालया सामकार काँग्रेस पक्ष सोमारा सकाळी 10 वरांचेर आंदोलन करतले। नॅशनल हेराल्ड ह्या दिसाळ्याच्या सामूहिक दिल्ल्या रिणाच्या प्रकरणात आर्थिक घोटाळो केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान ईडीन राहुल गांधी हांकां समन्स धाडून सोमारा चौकशेक हाजीर रावपाचो आदेश दिला। पूण ईडीची ही कारवाय चुकीची आसा अशें काँग्रेस म्हणटा। ईडी हे सगळे मोदी सरकाराच्या सांगण्या वयल्यान करता, त्या खातीर ह्या कारवायेचो निषेध करच्या हेतान देशभरांतल्या ईडी कार्यालया सामकार आंदोलन करपाचो निर्णय काँग्रेसीन घेतला। 2012 भारतीय जनता पार्टीन सुब्रमण्यम स्वामी फुडें काडलो आनी केस करपाक लायली काँग्रेसान की हे लोन दिवंक जायना, हे इट्स अ क्राइम। इलेक्शन कमिशनान पूर्ण स्टडी केली आणि 6 नोव्हेंबर 2012 डिक्लेअर केले की हातून काहीच क्राइम ना, कित्याक हाचेर इंटरेस्ट फ्री लोन दिला, नो प्रॉफिट नो लॉसान। एक नॅशनल लेगसी आशिल्ली फ्रीडम मुवमेंटान चालू दवरपाक हातून कांय क्राइम ना। ताजे नंतर नरेंद्र मोदी जिखून आयलो, भारतीय जनता पार्टीन सरकार फॉर्म केलो, म्हणजे ती केस बंद करूंक दिना। जेन्ना इलेक्शन येवपाचें आसा तेन्ना ते नोटीस धाडटात काँग्रेस लोकांक की बाबा तूं यो एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान आन्सर कर, आनी ती वेतूकच तांकां परती धाडटा, म्हणजे केस बंद करूंक दिनात ते। आतां सोमारा दीस श्री राहुल गांधीक ताणें आपयला 10 वाजता आनी काँग्रेस पार्टीन डिसायड केला आख्खे इंडियेक जितली एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसां आसा थंय 10 वरांचेर एक प्रोटेस्ट करपाक कि it is not a war against Rahul Gandhi or a Congress party. It is a war against the legacy of the freedom movement.